गोरवांक लागून रस्त्यार जावपी अपघात वाढत आसात। हे घडणुकेत कोणाचो जीव गेलो वा गोरवां मेली जाल्यार अशा वेळार गोरवांचो धनी केन्नाच क्लेम करपाक येना। अशीच एक घडणूक सांखळी दिवचलच्या सरवन वाठारांतल्या रस्त्यार घडली। वाहनान धपको दिवन म्हशीचो बळी गेलो। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। स्ट्रे कॅटल प्रॉब्लम हो दिसान दीस वाडत आसा आनी त्या खातीर खुबशे एक्सिडेंटूय जाता, तेतून मनीसूय मरता आनी गोरवां बी। अशीच एक घटना सांखळे बिचोले रोडार सरवण हांगा जाली आनी तातूंत एक म्हस जी आसा ती मरण पावल्ली आसा आनी पंचायती कडेन कोणीच तेजी दखल घेवंक ना, म्हणजे लोक कोणीच सांगूंक ना पंचायतीक की अशें कोणी मेला म्हणून। अशें जाता की जे मालक आसता गोरवांचे ती मेल्या उपरांत कोणूच फुडें येना, कित्याक तर तांकां फायन पडटली म्हणून। आनी जी आपली गोरवां आसा ती रस्त्यार सोडीत आसतात, ताका लागून खुबशे एक्सिडेंटूय जाता। पूण आतां जी पंचायतीन दखल ताजी घेवन तिका कुल्लली आसा आनी जे वास बी येतालो तो कमी जातलो। पूण लोकांनी समजूंक जाय की आपली जी गोरवां पोसतात ती घरानूच गोठ्यान दवरपाक जाय आनी अशी रस्त्यार सोडपाक जायना। तातूंत जे अशे एक्सिडेंट जशी गोरवां मरतात आनी कोणें एक्सिडेंट जाता ताचेर कंट्रोल येता। नेमा प्रमाण गोरवां रस्त्यार सोडप गुन्यांव आसा। हाचो त्रास थंयच्यान वचपी लोकांक सोंसचो पडटा। सर्वनाई असो एक गाडयेन एके म्हशीचो जीव घेतलो। म्हस आपली म्हण सांगपाक मात कोणूच फुडें आयलो ना। लोक आपली गोरवां रस्त्यात सोडतात, मेल्यार मात पंचायतीक दोश दितात। अशी खंत कारापूर सर्वनची उपसरपंच तन्वी सावंतान उक्तायली। आयकात। हांगा एक म्हस मेल्ली आसा, तेन्ना हांव लोकां कडेन विनंती करता की कोणेय जर असो जर आमच्या गोरवांक जावं गायंक कितें अपघात जालो जाल्यार सांगचो, कित्याक एक गाडी तिका मारून गेली पण तेणें सुद्दां एक मनीस पण दवरलें ना की तिजो खंय तरी आपूण तेजो हे बरेपणान तिका खंय तरी पुरची जावं व्हरोन खंय तरी तिजो हें करचो। कारण आमकां काल सांजचें म्हाका तिनसांजा कळ्ळें 5:30 सुमार की अशें जाल्या म्हूण घटना। तेन्ना हांव लोकां कडेन मागता की तुमकां जर कळ्ळें जाल्यार बेगीचे बेगीन सांजचें आमकां कळोवचें आनी लोकांनी बी आपली गोरवां आसा म्हशी आहा तेन्ना आपल्या गोठ्यान सांबाळून दवरची, कारण अशी रस्त्यार धाडची न्हू। कारण ती अशी भायर सोडली म्हणून तिजो अपघात जालो आनी ती मरण पावली, तेन्ना आमी बी तेंची सगळ्यांची जनावरांची जाता तितली काळजी घेवची। देव आतां मेन रोडार जी आसा न्हू, जाले एक 15 दीस सुद्दां अशीच एक गाय मेल्ली, तेजे बी आमी रोखडीच वेवस्था केली। हांव मागणें मागता की हे लोक जे धनी आसा ती अशीच गोरवां रस्त्यार सोडटा आनी जेन्ना तेंचे कडेन बरें तांकां दूध मेळटा सगळें मेळटा तेन्ना ती आपूण बरें करून हें करता, आनी जेन्ना तेंची अशी गाय जावं म्हस मरता तेन्ना हे धनी बिलकूल येयना, सोडून दिता आमचे पंचायतीचेर की आमी तेंचे कितें तरी हें करचें, पण तो धनी केन्नाच येयना। तेन्ना हांव ते धनयां कडेन विनंती करता, आपली गायची कितें तरी काळजूत घेया आनी तशें रस्त्यार तुमी सोडू नाका। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।